वाळपय बाय इलेक्शनाक 79.80% मतदान। फाटल्या इलेक्शना परस 10% उणे। एके वाटेन विश्वजीत जाल्यार दुसऱ्या वाटेन रॉय रवी नेट लायिल्ल्यान राती सावन वाळपय उजगांव बरोच तणाव उरलो। मोठी घडणूक कसलीच ना तरी तणाव मतदान सोंपमेरेन आशिल्लो। खंयच्या बुथांचेर कितले वोटिंग, घरा बसले ते मतदार कोणाचे, तांची गणितां जुळप चल्ल्यात। निकाल सोमारा। That the final voting percentage for Valpoi is coming as 79.80%. Polling percentage during general election in Valpoi it was 86.29%. बाय इलेक्शनाक 10% वाळपयकार घरा बसले। 2017च्या इलेक्शनाक 88.50% लोकांनी मतदान केले। मात हे फावट 79.80% लोकांनी मतदान केले। 10% उणे। होय त्याच लागला विकास होत ते ध्येय पार्टी पर त्या खातीर जर गरज पडली जाल्यार आमकां तांकां मदत करूंक सहकार्य करूंक जाय। आयज जो आमचो ऑपोजिशन कॅन्डिडेट तो म्हाका हांवें ताका हात दाखयलो अटकलो तर तो म्हाका सांगपाक लागलो हात दाखोवनाका आपल्याक पांय दाखय म्हणून आतां जे कितें आसा आनी हात दाखोवप पांय दाखोवपाचो 28 तारखेक दाखोवया सारको। ओके, आनी तुमी आतां हांगा सगळ्या भोंवताचो कसो कितें रिस्पॉन्स तुमकां दिसता आनी कितें बरो आसा आनी वी आर विनिंग दीस सीट आनी काँग्रेसचो सीट आहा तो परत येतलो 100%। सर कशें कितें आसा वातावरण तुमी सकाळचें आतां भोंवता लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा तुमकां? लोकांचो रिस्पॉन्स व्हेरी पॉझिटिव्ह आसा, व्हेरी एनर्जेटीक। पीपल आर कमिंग आउट अशें म्हणलें जाता की जे इतले वर्सां दामून उरिल्ले भितर ते आतां तांकां मातशी रे ऑफ होप दिसची पडला आनी दे आर कमिंग आउट आनी आमकां अशें दिसता की दॅट वी आर गेनिंग बॅक द काँग्रेस सीट। ओके, आनी सर उजगांवच्यान तुमी येयले आसतले, सो उजगांव कशें कितें वातावरण आहा? उजगांव वी आर थ्रू म्हणलें जाता म्हणजे कितें उजगांव असो आमकां सपोर्ट आसा की ते पयलीं म्हाजे वडील रवी नायक जे फोंड्याचे ते आमकां आशिल्लो मतदारसंघ तो, सो तांकां ते एक व्हरून सपोर्ट कसो आसा आमकां आसा आनी घरगुती कशें राजकारण ते अशें न्ही। सो आमी अशें म्हणलें तें उजगांव आमी ऑलमोस्ट 90% काडटा, 90-95%। ओके, आनी वाळपय म्युनिसिपालिटी एरिया आनी हे फुडले सगळ्या गांवांनी आतां तुमी भोंवता थंय कशें कितें आतां तुमी वेगवेगळ्या हांगा कितें जालां हांगा मातशें कितें सायलंट वोटींग आसा बट वी आर गेटींग द न्यूज दॅट आमकां अशें म्हणजे लोक भायर सरतले आमकां कळटा। ओके, सो वी आर थ्रू अशें म्हणलें आतां आमी। रवीक राती वाळपय भोंवतना पुलिसांनी धरिल्ल्यान रवीचे कार्यकर्ते तापले। रवीची गाडी पुलिसांनी जप्त केली। इलेक्शन कोड मोडटा म्हूण ताचेर FIRूय घाला। विश्वजीत आबूज जाला। इलेक्शन मशिनरीचो गैरवापर चल्ला म्हूण रवी चाळवलो। ह्या घडणुकेक लागून राती सावन खोदूळ जाल्ले वाळपय उजगांवचे राजकीय वातावरण बुधवारा सांजे सोंपमेरेन उरले। विश्वजिताचे एक कार्यकर्ते पयशे वाडटा म्हूण दुबावान उजगांवांत धरली। तुझ्याकडे काय नाही सुशेगात आम्ही बाबा मारी ना What is your interest? Why? What is our duty? It is our duty. It is not your duty. त्याका भीतर घाल नका, त्याका बाहेर काढा, त्याका भीतर कसे हॅलो 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 बाहेर 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 पैसे काय तू बाहेर तू बाहेर 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 तू बाहेर घे बाहेर 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 जोपर्यंत तुझे बाहेर जाय ना तोपर्यंत तू काकवा अरे तुम्ही अंगार घेतला नाका त्याला बायला अंगार घेतलं
रवीक राती वाळपय भोंवतना पुलिसांनी धरिल्ल्यान रवीचे कार्यकर्ते तापले. रवीची गाडी पुलिसांनी जप्त केली. इलेक्शन कोड मोडटा म्हणटाचेर FIRूय घाला. विश्वजीत आबूज जाला. इलेक्शन मशिनरीचो गैरवापर चल्ला म्हूण रवी चाळवलो. मदीं रस्ते हाडयले म्हाका नाणूस म्हणटा थंय रस्त्याचे स्टेट रोडाचेर हे तो स्टेट रोड ते स्टेट रोडाचेर आमी आतां स्लो वयताले आमी वाटेर च्या घेवन वयताले थंय वयता मागीर गाडी हाडिल्ली आमची चॅक केली तांकां कांयच मेळूं ना कितेंच आमी हें करून रावले. आमी कायदोय मानपी मनीस आमी कायदो जो ह्या देशाचो कायदो जावं हे गोंयचो कायदो आमी सगळे मानपी मनीस म्हणटा अशे वेळार आमी तसलें कांयच इलिगल करिना आनी इलिगल आमी केन्नाच करची ना म्हणून ताका लागून कितें आमी भारताची घटना आनी आमचे स्टेटीचे आमी कितें कायदे कानून जे आसात आमी ते मानता. म्हणून अशे वेळार ह्यो असली मुद्दम केस करून मुद्दम कोण तरी पोकळे म्हणून कोणें हें केलो कोणा तरी पॉलिटिशियनाच्या ऑफिसांत तो काम करता ताणें कंप्लेन दिली आनी ते कंप्लेन हे मनशाक धाडलो कोणाक एक हो म्हणून टेली म्हणून किती कंप्लेन केली टेली म्हणून की आमी पयशे वाडटा म्हणून. अरे आमी असं रोडार वयता थंय आसा पयशे खंय वाडटा खोटे कंप्लेन करपाक लागले. म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा की तेंची हार ही तेणी जवळ जवळ तेंची कळ्ळां तांकां हें अशें तुमकां आमकां आमचे 2-3 तास वेस्ट पुलिसे कडेन गाडी व्हरून आमचे 2-3 तास आमकां अननेसेसरी आमकां थंय बसपाक पडले. इन्वेस्टिगेशन भी केस रजिस्टर किया है तो वायलेशन बड़ा क्लियरली इसमें डिफाइंड है कि कन्वर्सिंग खत्म होने के बाद और किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की प्रेजेंस अलाउड नहीं है. ओके उन्होंने आके कंप्लेंट यही थी कि आके कन्वर्सिंग कर रहे हैं तो एक वायलेशन किया केस 188 IPC में हम केस रजिस्टर किया चल रहा है. गाड़ी डिटेच गया उसका क्या आगे होगा देखते हैं अभी उसको रिलीज करेंगे. गाड़ी में कुछ मिला नहीं गाड़ी में कुछ नहीं मिला कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ चीज़ नहीं मिली है तो लेकिन देखते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन ओवरऑल इलेक्शन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.